आमोस प्रवादेच्या पुस्तकावेले वाचप. इस्रायलाच्या पुता धुवानो, तुमचेर विरुद्ध म्हणजे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडलां त्या सगळ्या घराण्यांचेर विरुद्ध सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. पृथ्वीवेल्या सगळ्या कुटुंबां मदें फकत तुमकां हांव वळखतां. देखून सगळ्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास नांवंक वेता. आदी फुडेंच येवजी नासतना दोग मनीस बाराबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळनासतना रानांत शिंव गरज घालता. आपणे कांय धरिनासतना शिवाचो पेटो किंवची मारता. फास माडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळनासतना जमनीवेलो फास कोण तरी काडटा. शारांत तुतरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोश्ट येता. तेच पोरी सर्वेस्पोर आपल्या सेवका प्रवाद्यांक आपलो गोठ सांगिनासतना कांयच करिना. शिंव गरज घालता, कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता, बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावंक जायत. देवान सोदोमाचें आनी गोमोराचें निसणटण केलें, तशें हांवें तुजें निसणटण केलें. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या परी जालीं, तरी तुमी म्हजेशी परतून येवंक नात, उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला, ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेता, आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेता. देखून इस्रायला, तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. ओनीत कोत्तल्यांक तूं विटयताय. फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लोटीक मनशाचे सर्वेस्पराक कांटाळो येता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सरूंक मेळ्ळां. भोगतीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार साश्टांगी पडून नमन करता. जबाब. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एका होड्यार चडलो. ताचे शिसूय ताचे फाटल्यान गेले. आनी अवचितूच इतलें खोर एक तुफान उपरासलें की लारां होड्यावेल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून तांच्यान शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बेजूड कित्याक, हलक्या विस्वासाचे मनशानो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम थंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो.
वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकोतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये वाकाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, तुमी इतले बेजूड कित्याक? नियाळाक आदार. आयचे पयले वाचपांत इस्रायल पोरजेक देवान सगळ्या घराण्या मदलीं विंचून काडली, पूण पोरजां देवा सुरशिलीं पयस गेलीं आनी तो आपलो देव म्हूण विसरली. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आनी ताची सीस एका होड्या प्रवास वेताना तुफानाक सांपडटात. तेन्ना शीस जेजूक ओळखूंक विसरतात. तेन्ना जेजू म्हणटा, तुमी इतले बेजूड कित्याक? मनशाचें जिवीत जावन आसा एक उमाणें. केन्ना कितें घडटात तें कोणाच्यान सांगूंक जायना. पूण जेन्ना आमी तुफानाक सांपडटा तेन्ना काळजीदारपणान त्या तुफानाक फुडो करूंक जेजू आमच्या सांगाता आसा हें आमी सोत मानूंक निबेल गरजेचें. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, जिवितांत तरेकवार तुफाना वरवीं दूख आनी कश्ट भितर सरतात तेन्ना जेजू आमचे सांगाता आसा म्हूण काळजीदारपणान सोत मानूंक वावुरया.